फाटली कितलीशीं वर्सां जेन्ना आमी काणकोण नगरपालिकेचे सगळे नागरीक जे पळयताले की काणकोण म्युनिसिपालिटी येता आसतना मातशें बेजार जातालो की काणकोण नगरपालिका ही आमची पयल्या हांगा आसल्या कारणान ती बांदपाच्या निमित्तान आमची हालेली आनी 4 रस्त्यार लोकांक इल्लोसो प्रॉब्लेम जातालो येवपाक वचपाक आनीक आमकां बी बरें दिसलें जालें तेन्ना आमी परत आमी सरा कडेन हो प्रस्न मांडटाले की सर आमची बिल्डिंगेचें उद्घाटन केन्ना जातलें कित्याक तेजें काम सुरू आहा तेन्ना आमी हे सगळी गोश्टी सरा कडेन दवरले आनी सरान हो जाता तितलो इनिशिएटीव घेवन आनी स्वता लक्ष दीत आनी आमच्या ह्या नगर विकास खात्याच्या मंत्रीक विश्वासान घेवन हो आमगेलो प्रोजेक्ट पास करून दिलो त्या बद्दल हांव खरें सराचें मनाकांतान अभिनंदन करता. काणकोण जर फुडें वयतलें आमचें विजन आनी मिशन म्हणून आत्मनिर्भर करपाचें आनी स्वयंपूर्ण करपाचो जो ध्यास आमच्या सरकारान दवरलो आसा आमचे ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी यांचे स्वप्न आहा की आमचो देश विकसीत जावचो आनी येणाऱ्या काळात आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण जावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे बी गोंयचे सीएम तशेंच आमचे नगर विकास खात्याचे मंत्री आनी आमचे काणकोणचे लाडके आमदार ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान काम करतात. जावची नगरपालिकेची बिल्डिंग जावची म्हणून आमची पयली ओल्ड बिल्डिंग आसली प्रत्येक चेअरपर्सन येता तो नगरपालिकेची बिल्डिंग बांदपाचें अशें प्रत्येक चेअरपर्सनाक दिसतालें. फावंडेशन स्टोन घायलो जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 वर्सां 4.5 वर्सां जालीं 5 वर्सां जालीं आनी ह्या बिल्डिंगेचें काम चालू जाल्यार म्हाका दिसता 4.5 वर्सां जालीं पूण 4.5 वर्सां लोकांनी खूब असो त्रास भोगलो कित्याक हिंगसान रिक्षा करून किंवा आनी लोकांक चलोन वचोन थिंगा टॅक्स किंवा म्युनिसिपालिटीचें कामकाज भोगोवपाक पडलें म्हळ्यार आपल्या स्वताचें काम करपा खातीर वयचेंच पडलें. तेन्ना हांव ती एक दिलगिरी व्यक्त करता कित्याक लोकांनी खूब त्रास काडलो. थोड्या लोकांक लागीं पडटालें थोड्या लोकांक पयस पडटालें म्हणून हो एक लोकांचो प्रश्न सुटलो. फुडें हो लोकांक त्रास जावचो म्हणून आमी बेगीनच्या बेगीन केलें. मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केलें आमकां मातशें जाय तें इनॉग्रेशन करपाक. मिनिस्टरान आमकां शॉर्ट टायमाची डेट दिली 2-3 दिसां भितर म्हणून आमी जाता तितलें बेगीन हें 1-2 दिसां भितर आमी इतलें आटापून घेयलें आनी आज ह्या इनॉग्रेशनाचें काम केलें. काणकोण जर आमी विकसीत जातले काणकोण जर फुडें वतले काणकोणचें डेव्हलपमेंट जातलें त्यामुळे अशा तरेच्यो गरज गोष्टी अपेक्षीत आशिल्ल्यो की आमी म्हणून दिसा की आमची जी इमारत जुनी इमारत आसली की ती पोर्तुगीज घालीन इमारत आसली आनी त्या इमारती संदर्भात त्या वेळाचे विचार त्या वेळाचे आचार आनी अशा स्थितींतल्यान की आज विकासाच्या दृश्टिकोनान वचपी अशा तरेन आमकां खंय दिसतालें की काणकोणची इमारत जी आसा अशा तरेची मोठी भुरगी आसा बरी ना आनी तातूंत अशें कामे आसा गुरबाजी घालता असो प्रस्न पडटालो. पूण ज्या वेळाचेर आमच्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार कांय केलें आनी एक अर्थान अशा तरेच्यो विकासाच्यो जी कांय गोश्टी आसा त्यो सुरू जावपाक लागल्यो. आनी त्या खातीर म्हाका सांगपाक आनंद जाता की एक आमी इमारत जाताच त्या बरोबरच जे नवीन फीश मार्केट जो आसा आमी बऱ्याच वेळाचेर फीश मार्केटान वताले त्या वेळाचेर जी एकंदर परिस्थिती पळयताले त्या परिस्थिती पळोवन जे आसा की आमकांय वायट दिसतालें की आमच्यो जे फिशरमॅन भाव आसा भयणी आसा जे दिसान दीस पर डे रावतात त्या अशा घाणेरड्या वातावरणांत रावतात आनी हाचें आमकां दुख्ख आमकां सगळ्यांक आशिल्लें नगरसेवक नगराध्यक्ष वगैरे सगळ्यांक आशिल्लें. आनी त्याच म्हणटात की ह्या नवीन मार्केट जावचो आनी म्हाका दिसता ताजें एकच अडचण जाली की आमी 3-4 वेळ टेंडर केले ते कोणी घेवना. ह्या वेळाचेर म्हाका दिसता सिंगल टेंडर आसा आनी ताजो योग्य तरेन जे आसा न्ही गरज आसा जाल्यार ताजें एक वेवस्थीत जे आसा न्ही एक चर्चा डिबेट आमी करूया आनी तातूंत कितें बरें आनी कितें वायट आसा न्ही हाचो एक सगळो विचार करपाचो गरज आसा. हांव तुमच्या कडेन इतलेंच मागता आमचें आरोग्य जें आसा न्ही म्हणजे हेल्थ सेंटर आसा ते अपग्रेड करपा संदर्भांत तुमी पावल मारिल्लें. पूण आमी विधानसभा चालू आसतना आमी स्टेप्स घेतले. डॉक्टर केदार राखार आपण केलो आनी त्या कांय प्रक्रिया सुरू जाल्यो आनी त्या संदर्भांत जर ते आमी ठरयल्ल्या दिसान जर पूर्ण जाल्या आसत जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमचो आरोग्याचो प्रश्न आसा आमचो सुट्टलो. पूण एक त्या सरकारान आनी आमच्या राज्यान आयज नवोदित सरकार जो आमी म्हणटा आयज देशाचे प्रधानमंत्रीचे नेतृत्वाचे सरकार जे चलता आनी गोंय राज्यान आमचे मुख्यमंत्री सरकार चलयता आनी आमी एक लक्षात आमी घेवंक जाय की डबल इंजिनाच्या सरकाराचे जेन्ना आमी उल्लेख करता एक खऱ्या अर्थान वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. सार्वजनीक कामां आनी लोकांची लायफस्टायल चेंज करपाक म्हणून वेगळे तरेन जो फंड उपलब्ध जाता जे देशाचे प्रधानमंत्री वेगळ्या तरेन मोदीजी वेगळ्या तरेन विचार करता
त्या माध्यमांतल्यान आमी बी त्या कांय गोष्टी आमकां कंप्लीट करच्यो पडटा जेन्ना आमी फंड मागतात. आयज आमी जेन्ना फंड मागता पयलीं हांवें सांगलें आमचे DMAन आनी आमचे इंजिनियरान आमचे मुन्नान आमकां हाडून दिले की आमकां गोंय राज्याक कमीत कमी 750 सुमार कोटी रुपया अलॉट करपाचे हातीन घेतलेले आसा. पयर हांव वास्को गेल्लो. आयज थंय वास्को शहराचें आमी मास्टर प्लॅन ऑलरेडी कंप्लीट केल्लो आसा. थंय आमी फक्त वास्को शहरांतले वेगवेगळे प्रकल्प घेवपाक म्हणून आमकां 140 कोटी रुपया तरी दिल्ले आसा. आयज अर्बन चॅलेंज म्हणटा ते आयज त्या हेज्याच्या माध्यमांतल्यान फंड घेवपाक जाय जाल्यार आमी लोकल लेवलाचेर वेगळे तरेचें काम फुडें आमी इम्प्लिमेंट केल्यारूच आमकां त्या आदाराचेर आमकां पयशे गावतात. आयज काणकोणा ह्या परिसरांत जे म्हाजे वडील हे ह्या भागांत म्हाजे पेक्षा चड आमचे बाबा राजेंद्र देसाय बसल्यात तांकां सगळ्यांक खबर आसा की तो सगळ्यांत चड काणकोण शहरांत चड भोंवता म्हणजे काणकोण परिसरांत भोंवतालो आनी काणकोण येवन सगळे गोश्टी पळोवन आनी वयताले. आयज आमी वेगळे तरेन आमकां पळोवपाक जाय की गोंय राज्यान जर वेगळे तरेन ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर जावंक जाय आनी म्हाका खात्री आसा तुमी सगळे जाणां बसल्या प्रत्येकाक दिसता की बाबा काणकोण शहरांनी विकास जावंक जाय जो पणजे शहरान जाता. आयज जो विकास मडगांव जाता तो आमच्या भागान बी आमकां जावंक जाय. आयज आमकां बी अभिमान दिसूंक जाय की आमकां काणकोणच्या परिसरान आमी रावल्या आमच्या खातीर भुरग्यां खातीर वेगळे तरेची सोय आमच्या महिलां खातीर वेगळे तरेची सोय म्हणून आयज जेन्ना आमी उलयता की सांजचे पासे मारपाक गेले वॉकवेज पासून हे सगळे गोश्टी डेव्हलप जावपाची गरज आसा. आयज सगळे महिला कावन्सिलर बसता फाटल्यान. हांवें जर कोणाक एकट्याक प्रश्न विचारल्यार तुमकां कितें दिसता की कसो विकास जावंक जाय ते स्वता म्हणटले की बाबा आमकां वॉकिंग ट्रॅक्स पासून हे सगळे गोश्टी हे डेव्हलप करून सरकारान आमकां दिवपाक जाय. आयज म्युन्सिपालिटीची एक इच्छा आशिल्ली आनी रमेश तलवडकर साहेबाची एक इच्छा आशिल्ली की तुमचे फुडले जे बिल्डींग आहा ते ओल्ड जे तुमी जे बिल्डींग बांदलेले आसा हांव फुडल्या G16 मिटिंगेन घेवन आमी तो बी प्रकल्प आमी ब्युटिफिकेशन बरोबर आमी फावंडेशन काडल्या बाकी गोश्टी तुमी कंप्लीट करून आमकां जाय. तेज्या खातीर जे पयशे तेका म्हाका एस्टिमेट जो दिला मुन्नान सांगला 10 कोटी हांवें मुन्नाक एकूच सांगत आसता बाबा तूं सगळे प्लॅन कर. लायफ म्हणटा ते वेगळे तरेन फुडें वयता. आमी सगळे प्लॅन करून फुडें वचपाक जाय अप्रूव करून फुडें वचपाक जाय. पयशे आतां पळयात आयज दाजी सरकार म्हाज्या फाटीं रावलो की आयज रिडेव्हलपमेंट ऑफ ओल्ड बिल्डींग पासून आयज स्वातंत्र्य काळ पासून सगळे गोश्टी आमी डेव्हलप करूंक जाय. अचानक आमी मास्टर प्लॅन केल्या उपरांत आमकां 140 कोटी रुपया केंद्र सरकार कडल्यान गावले. आमकां रिडेव्हलपमेंट आनी हे सगळे गोश्टी आमी वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक चड वेळ न घेता आयजच्या दिसा आमचे बाब रमेश तलवडकर आनी चेअरपर्सन मिस्टर पागी तुमी सगळे जे कावन्सिलर जे आसात तुमच्या मनासारखे गोश्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फुडले फावट येता सायमन आपयतना जेवपाक तेन्ना फाटीं आपयतालो आतां तो मातसो भियेता आपयपाक काय आसूं येता बसता जेवपाक. पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आमचे संबंध जे आहा दिवाकर पागीचे दुकानार ताका मुद्दम विचारप. हांव तेजे कडेन चर्चा करपाक गेलो. हांव रावलो तेजे दुकानार बरोबर आसा दुकानार उबो रावलो आनी कितें आहा की हांव तसो खंय भोंवपी आनी काणकोण भोंवले सगळे कडेन आनी सगळे वेगळे तरेन आमी लोकां कडेन संपर्क सादपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. बरे गोश्टी करता